तर तुझे ऐकूंक आशिता सोम्या तुका किवकावला लेता वेदी सरशी येवन तुझ्या जीवनाक बागेता सोम्या तुझे तर हांव एक फोडटा नमा सोम्या नमा तुका जीवना तुझ्या ग्रह म्हाका नमा सोम्या नमा तुका जीवना तुझ्या ग्रह म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या आस्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सभे आसो मोगाळ भावा भयणीनो आयचो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन आमी संभ्रमता देवाचें उतार आमची दिसपडती जिणी उजवाडायता म्हणलो संदेश घेवन आयचो हो संभ्रम आमी चलोवया हर एका एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी देवाचे उतार आमी परगडता आनी परगटलेलें आयकता आज आनी हर एक दीस तें भक्तीन आयकून नियाळून आनी ताचे परगटणे मुखांत आनी तें पाळचे मुखांत जिवीत अर्थाभरीत करूंक आमी पेसाडूंक जाय पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत देवूच आमचे लागीं उलयता आसता ताका जोगती भावार्थाची प्रतिक्रिया दिवंक आमी आज विशेष प्रेरण जोडता देवाच्या उतराच्या मोगान बरोवन तें उतार संपूर्ण रितीन आमचे करून घेवच्याक आदार मागून हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया मोगाचे न्हू आज आमी सद्या काळाचो तिसरो आयतार समारंभता आयची देवस्तुती आमी देवाच्या उतराच्या मोगांत वाडोवंक देवाच्या उतरांचेर भवार्थ दवरूंक भरवोसो दवरूंक उलो दितात जर तर आमी देवाच्या उतरांचेर भवार्थ दवरता देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जियेता तवळ आमच्या जिवितांत आजापां घडटात देवाचें बेसांव आमकां लाभता आमच्या कुटुंबा जिवितांत संतोश शांती आनी बरेपण आमकां लाभता हेंच जावन आसा एक लिसांव आयच्या सुवार्ते मारिफात आयच्या वाचपा मारिफात आमकां कळीत जाता तर आमी मागया देवाच्या उतरां मारिफात सरस्पर देव आमकां सर्वांक बरेपण करूं दी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां सर्वांक आशिर्वादांनी भरोवन दी देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्स्परा देवा लागीं येणादी घरात म्हूण प्रार्थना मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर रिस्ता काकुतकर रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताजा इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निवासता तुझ्या तोर वैभवापास आम्ही तुका वाखणता सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोसला आमचे मागणे मानून घे पित्या पवित्रत्या सांगती देवा बापाची महिमे जिसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझे खुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जिजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वचूं हे आमी मागतो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जिजू क्रिस्त वरवीं. तो कोरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निमिनीच्या पुस्तकांतले वसाप 7व्या म्हयन्या पयल्या दिसा याजक एजरान धर्मशास्त्रा पुस्तक समुदाया मुखार हाडले. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकड आसली. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्रा पुस्तकांतले वसाप सांगले. सगळो लोक धर्मशास्त्रा पुस्तक चिंत दिवन आयकले. शास्त्री एजरा पासत केल्ल्या रुकड्याच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. सगळ्या लोकांक पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें गेलें. कित्याक लोक उबो रावलो त्या जाग्याक प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावलो. ताणें तें उक्तें गेलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सरस्वराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांक आपल्या हात उबारून जाप दिलें. आमेन आमेन. उपरांत ताणें सरस्वराचे समोर धर्नी संस्थांक संपवून ताका नमस्कार केलो. एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वचून सांगलें आनी वाचलें तें सगळ्यांक समजूंचे खातीर ताजो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एजरान आनी लोकांनी शिकून दिवन आसलेल्या लेविताची सगळ्या लोकांक म्हणलें, हो दीस सरस्वरात तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात रडनाकात कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हणलें, वसा व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नातल्यांक थोडो वांटो दिया कित्याक हो दीस सरस्वराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात कित्याक सरस्वराचो आनंदस तुमचें बोल. देवाचे उतारये.
तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दितात. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र आईबावीने जीवाची घटायते. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वास पात्र नेणाऱ्याची ती सांडवळ. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उस्वार. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराचे मेंबिरां भोवपोवी सदांच ती बाळता. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास ते सगळे न्याय नीतीचे. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सांब पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यारी संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यात्याय पविस्तान घेतला. एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोसू जाल्ली जाल्यार आयकोनची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानूच जाल्ली जाल्यार परमोळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सकड एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारी कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे. आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखतांव तसले सांदे आमी न्हेसयतांव. अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी न्हेसोवन सोबयतांव. पूण सोबाय आसतल्या सांद्यांक न्हेसण्याची गरज ना. अशें कुडींत थंड उपजाना जावच्याक, पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान ऊण आसल्या सांद्यांक चड मान मेळसो करून कूड रचल्या. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्यांकी दुखता. एक सांद्यांक मान लाबत जाल्यार सक्कड सांद्यांकी तांतू संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी एरेकलोय तिसो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्या ते हें: पयलें धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार. हांचे फाटल्यान आसार्या करतले, पिडागूण करतले,
पेल्याची सेवा करतले, आढळतेदार आणि विविध बसांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्कडांकी आसार्यां करची सकत आनी विचित्र बसांनी उलोवचें देणें वा बासांचो अर्थ सांगचें देणें आसा. देवाचें उतार्ये. देवाचें उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदन आसलेल्या सुडका बासो सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. भोव मानेस्त थियोफिला, आमचे मदीं घडोवन आयिल्ल्या संगतीची एक वर्दी सुरू तो स्वता पळयल्ल्यानी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यानी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं सभारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता हो सर्व संगती मुळांत तावन सत्रायेन समजून घेतस तो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हावी खुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकवण सत म्हूण हांव कथीत तुका सांगता. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्त ताका नांवाडोवंक लागले. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय बसोवंक, सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळ सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर कंसून आसले. तो तांचे लागीं म्हणलो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हांव पाती येता. जो कोण हांगासर तुमी बसोवन आसात, सबार जाणां लागशिल्ल्या फिरगेजितावन आयल्यात आनी थोडीं जाणां इल्ले पयशिल्ल्या फिरगेजितावन आयल्यात. जावंक पुरो थोडीं जाणां मणिपाल ह्या उडुपी ह्या पयशिल्ल्या गांवांत धांवन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचो उद्देश एकच एक जावन आसा, हांवें देवाचें उतर आयकोंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आनी अशें देवाच्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत भोव सोबीत जावंक जाय. हांव तुमचे लागीं एक विनंती करता. ह्या घडी तुमी बसून आसले कडेच एक घडीभर तुमच्या दाव्या कुशीक आनी तुमच्या उजव्या कुशीक एक घडीभर पळया. कोण आसात तांकां एक हांसो दिया. आजकाल आमी मास्क घालता तशें आसता, हांसो दिल्यार
कळना असो दिल्यात की ना ती म्हणून जावं दी. अशें म्हणटा आसतना तुमच्या दाव्या कुशीक तुमच्या उजव्या कुशीक कोण बसला तांकां तुमची वळख ना. 6 जाणांक तुमची या तांकां वळख ना. म्हणजे आमी खंय खंय जावन आयल्या एकच एक कारणा खातीर आनी सांगाता बसल्या एकच एक कारणा खातीर देवाचें उतर आयकुच्या खातीर. 6 जाणांक म्हजी वळख ना म्हण चिंता. म्हजें नांव कळीत आसा जावंक पुरो पूण म्हजी वळख ना जाल्यारय आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक हांगासर आयल्या. एक कुटुंब जावन सांगाता जमल्या आनी सांगाता आमी बसल्या. अशें म्हणटा आसतना जर तर तुमच्या कुशींत कोण आसली व्यक्ती तुमची भुरगीं जाल्यार या तुमचो पती या पतीन जाल्यार तांची तुमकां वळख आसा. तांच्या विशयान कळीत आसा. कित्याक तुमच्या कुटुंबांत तीं आसात. कुटुंबाच्या व्यक्ती विशयान आमकां कळीत आसा जाणवाय आसा. कित्याक आमी सांगाता जियेता. सांगाता जियेत आसतना आमी उलयता. आमच्या कुटुंबांत उलोवणें आसता आनी उलोवणें केल्ल्या वरवीं आमी उलयल्ल्या वरवीं आमच्या कस्तां दुखा विशयांत दुसऱ्या विशयांत जाणवाय आमकां लाभता. कितें उणेंपण ताचें तें आसा ताका कितें जाय हाचे विशयांत आमच्या उलोवण्या मारिफात आमकां कळीत जाता. आमी उलयता. उलयता म्हणटा आसतना 6 जाण मस्त उलयतात. सकाळींतल्यान सांजेर म्हणून आसता उलयते रावतात. तांकां पुरासण जायना. तांच्या घरा आसलो व्यक्ती ताका आयकूंक जाता की ना गी म्हण चिंतिना. पगार उलयता उलयते रावता. ताका कितें कितें जाल्यारय आमी उलयता. असले व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. आनी 6 जाण उलयनात. एक शब्द कसो आसाय हांव बरो आसा तितल्यार ताचें उलोवणें जालें. या तूं खंय वताय हांव मार्केटीक वता तितल्यार ताचें उलोवणें जालें. अशें 6 तरांचें उलोवणें आमकां पळोवंक मेळटात. तुळव्यांत अशें म्हणटात येन्ना मागे बायत नेट बादिकी. म्हणजे म्हजो पूत ताका उलोवंक कळटा त्या वरवीं ताका बरेंपण लाभता. या तो जिवीत जिवंक शकता. या अनेक सांगणी अशी आसा येन्ना मगलें ना धोंडे मल्ला म्हणजे ती मस्त उलयता. हें सर्व तुमकां कळीत आसा. उलोवणें आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आसा. अशें म्हणटा आसतना 6 जाण उलोवन दुसऱ्यांक बनयतात या दुसऱ्यांक मोस करतात. आमी पळयता आमच्या जिवितांत. एक दाखले तुमच्या मुखार दवरचें जाल्यार राजकीय फुडारी 6 तरांची बसवणी ते करतात. आमकां तुमी वोट दिल्यार खंडीत जावन तुमचे ते रोड कितें आसा ते आमी बरें करता. या जें कितें उणेंपण आसा सर्व तुमकां बरेंपण आमी पळयशें करता. या घरदार बरें करूंक आमी प्रयत्न करता. सर बरेंपण आमी करता म्हणून बसवणी करतात. पूण वोट मेळ्ळ्या उपरांत तांकां आमची वळख आसना. या आमच्या विशयान ते चिंतिनात. तशेंच एक घडीत म्हाका उगडास घेता 6 तेंपा आदीं एका व्यक्तीन हांगा कोडयाळांत 6 तरणाट्यांच्या विशयांत कळीत या ते कितें करनासात म्हणून तांच्या विशयांत खबर काडना आनी कोणाक काम ना तांकां आमी UAE या बैल्या गांवांत काम दिता म्हणून सांगून तांचे पयशे पुरा आपणावन तांकां मोस केले. एक घडीत म्हाका उगडास घेता. असली सर्व घडितां तुमकां कळीत आसात. हें सर जावचें उलोवण्या वरवीं. आज हाची वाचपां उलोवण्या विशयान आमकां कळीत करतात. कोण उलयता आयच्या वाचपांत आयच्या वांजेलांत? मनीस गी न्हय. आयच्या वाचपांत आयच्या वांजेलांत आमकां देव आमचे कडेन उलोवंक आशेता. देवाचें उतर आमकां मेळटा आनी देव आमचे सांगाता ताच्या उतरा मारिफात जिवंक आशेता. आनी अशें आमकां सर्वांक बरेंपण करूंक आशेता. 2019 इस्वेंत 2019 ह्या इस्वेंत पापा फ्रांसिसान सद्या काळाचो 3रो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन आसा म्हणून कळीत केलें. आनी आज जावन आसा सद्या काळाचो 3रो आयतार. ह्या दिसा आमी देवाच्या उतराची नियाळ आमी करता. देवाच्या उतरा विशयांत चडीत जणवाय चडोवंक आमी आशेता. आनी जर तर आमी देवाचें उतर वाचता देवाचें उतर आपणावंक आशेता खंडीत जावन बरेंपण आमकां घडटा. हेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत. पयल्या वाचपांत कितें जालें? इस्रायल प्रजा
बाबिलोनाच्या त्या बंधनांत आशिल्ले आनी थंयसर कस्तान थंयसर आशिल्ले आनी 6 वर्सां उपरांत ती परत येतात आपणाच्या त्या मोगाच्या त्या जाग्याक ह्या खंयसर ती जिवन आसली त्या जाग्याक ती फाटीं येतात आनी थंयसर आयिल्ल्या वेळार कितें पळोवचें सर्व सत्यानाश जाल्लें तांचें घर तांचें घरदार तांचें तेंपल आनी ह्या घडी लोक रडटा आमी इतले कश्ट काडन वावट काडन आमी घर बांदलें आतां पळयतना कितेंच आमकां पळोवंक मेळना आनी ह्या घडी एजरा याजाक धर्मशास्त्र पुस्तक वाचता सर्व तरणाट्यांक सर्व वडिलांक सांगाता बसून अशें म्हणटा आमी आज धर्मशास्त्र पुस्तक वाचया आनी अशें ताच्या विशयान तो नियाळ दिता दनपारां तावन संजे पर्यंत तशेंच सकाळीं तावन दनपारां पर्यंत थंयसर त्या धर्मशास्त्रा विशयान तो तांकां कळीत करता आनी ताच्या विशयान विवर तो दिता आनी त्या घडी लोक दुखां गळयता कित्याक दुखां गळयता त्या धर्मशास्त्रा पुस्तका मुखांतर देव तांकां कळीत करता तुमच्या कश्टांत हांव तुमकां आदार दिता तुमच्या कश्टांत हांव तुमच्या सांगातां आसता भियेनाकात बगार धैर्य चणी नासतना म्हजो मोग तुमी करा धैर्यान तुमी जियेया म्हणून त्या पुस्तका मुखांतर देव तांकां कळीत करता आनी त्या संतोशान त्या दुखांच्या वेळार देव आसा देव आमकां राखून व्हरता म्हण चिंतून तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतात संतोशाची हीं दुखां सबार तेंपा आदीं हांव म्हज्या कामार आसतना एकल्यान म्हाका कॉल करून अशें म्हळें फादर म्हजो डॅडी म्हजो पप्पा आस्पत्रेंत आसा पिड्यांत आसा आनी थोड्याच दिसांनी तो मरण पावतलो कित्याक ताजी पिडा भोव भिरांकूळ जावन आसा आनी केदाळा मरता म्हण कळीत ना पूण ताजी एकच एक आशा जावन आसा मरच्या पयलें हांवें कुमसार जावंक जाय आनी उपरांत खुंगार घेवंक जाय म्हणली आशा त्या देखून दये करून तुमी येजय आनी अशें हांव गेलो त्या पिडेस्ताक पळयोवंक आनी हांव ताका भेटलो कुमसार ताणें कर्ण खुंगार ताणें सेवलो आनी ताच्या मुखा म्हळ्यार त्या दिसा पळयलो एक संतोश कितेंगी एक वर्तेपण हांवें देखलां कितेंगे आजाप हांवें देखलां म्हणलें तो संतोश ताच्या मुखा म्हळ्यार हांवें पळयलें आनी म्हाका संतोश भोगलो पळया ह्या संवसारांत 6 वर्सां तो जियेलो जाल्यार केदाळ ताणें जेजूक सेवलो त्या घडी ताच्या मुखा म्हळ्यार संतोश सासणाचें तें एक संतोश बरें तें जिवीत लाभलें म्हणलो संतोश ताच्या मुखा म्हळ्यार पळयोवंक म्हाका मेळ्ळें वय असलो संतोश त्या वेळार इस्रायलाच्या त्या परदेच्या मुखा म्हळ्यार आसलो कित्याक देव तांच्या कश्टांत आदार दिता हें थंयसर तांणी पळयलें तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयलो सर्वांक बरेंपण करूंक पिडेस्तांक गूण करूंक तशेंच बंधन आसलेल्या सर्व व्यक्तींक सुटका लाभोवच्या खातीर आनी अशें समाधान शांती लाभोवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो म्हणून हेचें वासाप आमकां कळीत करता खंडीत जावन जेजून ह्या संवसारांत सबार आजापां केलीं ताच्या उतरां मारिफात सर्वांक बरेंपण ताणें केलें प्रत्येक तरान आमी पळयता समार्या घराची ती स्त्री वायट जिणे ती जिवन आसली पूण केदळा जेजू तिचे सांगाता उलयता त्या उतरां मारिफात तेच्या जिवितांत बदलावण आयली म्हणजे आजाप थंयसर देवाच्या उतरां मारिफात जालें जाकेव एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत खोटेपण आदार नासलो वायट जिणी तो जिवन आसलो केदळा जेजू ताका भेटलो आनी ताच्या जिवितांत बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटा ताच्या जिवितांत बदलावण आमकां पळोवंक मेळटा कित्याक देवाच्या उतरां मारिफात आजाप थंयसर घडलें जेजूच्या कुशींत थंयसर उंकाळ नासलो तो सोर देवाच्या उतरां मारिफात जेजूच्या उतरां मारिफात ताका सर्ग लाभता जेजू ताका सर्ग बसयता म्हणजे देवाच्या उतरां मारिफात बरेंपण ताका लाभता आमच्या जिवितांत जर तर आमी देवाचे उतार वाचता जाल्यार खंडीत जावन देवाच्या बेसांव आमकां लाभता सबारांनी म्हणचें आसा हांव पडटा गेलो या हांव सांतोनीच्या खोपेलाक गेल्लो या पवित्र जाग्याक हांव गेल्लो डिवायन मर्थ सेंटराक हांव गेल्लो आनी थंयसर आजाप घडलें म्हज्या दुवेक बरेंपण घडलें पिडा शिडा सर नापयसली आनी आज हांव संतोश भरीत जालां म्हज्या घरा जावन येतलें तें घडीत तुमच्या घरा जावन येतलें तें घडीत एका कोपेलांत
ह्या पवित्र मंदिरांत कशें हें गणित घडटा एकच एक कारणा वरवीं देवाच्या उतरा मारिफात देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरेपण घडटा आनी त्या वरवीं देव आमचे मदें आसा म्हणून देव आमकां कळीत करता. सबार तेंपा आदीं हांव मध्य प्रदेशांत इंदोर म्हणल्या एका जाग्यांत आसलेल्या वेळार सिस्टर राणी मरियाच्या त्या जाग्याक हांव गेल्लो. भोव सोबीत जागो तो आनी तिका जिवेश मारल्या त्या जाग्यार एक सोबीत स्मारण आमकां पळोवंक मेळटा. त्या जाग्यार सोबीत तरान त्या जागो पळोवंक वेवस्था थंयसर केल्या आनी थंयसर सबार जाण वेतात आनी उपरांत तो जागो उतरून आमी गेल्यार तिचें एक धाकटुलें इगर्ज आमकां पळोवंक मेळटा. तिच्या नांवार बांदली एक धाकटुली इगर्ज आनी थंयसर भितर वता आसतना कितें पवित्रता आमकां पळोवंक मेळटा. एक वर्ती मनीस ती एक वर्ती सिस्टर आपणाची जिणी देवाक समर्पण दिल्ली जावन आसा आनी त्या काळार सर्वांनी केदार तिका जिवेश मारलें. सर्वांनी तिच्या विशयांत नियाळ करूंक तिच्या विशयांत जाणवा जोडूंक प्रयत्न केले. ही एक व्यक्ती एक सादी व्यक्ती जावन आसली. हिणें कशें आपणाचें जिवीत ह्या आपणाचें जीव देवाक समर्पण दिलें. कश्टाच्या वेळार देवाक तिणें साक्ष कशें दिलें म्हणून नियाळ करनासल्या वेळार थंयसर आसली सर्व सिस्टरां ती खंयसर आसली त्या सर्व कॉन्वेंटाक ती वेतात आनी तिच्या विशयांत नियाळ करूंक प्रयत्न करतात. आनी एका कॉन्वेंटांत तिणें बरयल्लो पर्सनल डायरी तांकां लाभता आनी त्या डायरींत पयल्या पेजींत बरयल्लीं उतरां ही जावन आसलीं. आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलीं तीं उतरां देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हणजे देवाच्या उतरां मारिफात तिणें वर्ती आजापा केली. देवाच्या उतरां मारिफात तिणें जिणी जिवंक प्रयत्न केले आनी अखेरेक तिजो तो जीवस देवाक समर्पण दिलो. म्हणजे देवाच्या उतरां मारिफात आमच्या जिवितांत आमकां धैर्य लाभता आनी बरेपण करूंक आमकां अवकाश लाभता. त्या देखून मागया सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां मारिफात बरेपण करूंक उर्बा आनी बेसांवां लाभाशी करूं दी. आमची कुटुंबां भोव सोबीत करूं दी. फादर विजय मेनेजीस हांणी घडिल्लें एक सोबीत कंतार आसा रूस म्हाका दी. खंडी जावं तुमी सबार पुटींक गायलां जावंक पुरो आनी हाची उतरां अशीं आसात. रूस म्हाका दी तुज्या उतरांची रूस म्हाका दी तुज्या सतांची. रूस म्हाका दी तुज्या उतरांची रूस म्हाका दी तुज्या सतांची. रूस म्हाका दी उजवाडाची रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची. वय आमकां रोस जाय देवाच्या उतरांची आनी तवळ आमचें जिवीत भोव सोबीत जातलें. तर आज तुमकां सर्वांक एक होमवर्क हांव दिवंक आशेता. हांव धाकटुलो आसतना टिचरांनी होमवर्क दिल्यार हांव एकलोच करतलो या आमच्या संगात जो कोण आसात आमीच करतले हांव. पूण आजकाल टिचरांनी होमवर्क दिल्यार पेरंट्सांनी होमवर्क करचें खंय कित्याक भुरगीं धाकटीं तांकां कळीत ना. त्या खातीर आज तुमी तुमच्या भुरग्यांचें होमवर्क करता आसतना म्हजी एक धाकटुलें होमवर्क तुमी करूंक आसा. कितें करूंक जाय तुमी सर्वांनी आज वंजेलाचो एक अध्यायपणी वाचूंक जाय. जावंक पुरो सा जुवामचो सा मातेवाचो या सा मार्काचो ह्या खंयचेय तुमकां वाचूंक मोन जाता तो वंजेल तुमी काडचो आनी एक अध्याय आज तुमी वाचूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगा कित्याक आज आमी सद्या काळाचो तिसरो आयतार समारंभ आनी हो आयतार जावन आसा देवाचो उतरांचो आयतार. ह्या देखून अर्थ बरी तरान देवाचें उतर आमी वाचून देवाचे बेसांव आमी जोडया आनी आमचें कुटुंबां जिवीत भोव सोबीत करया. आमी सर्व उबे रावया. भवार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक Jezu Krista, Twojego Nasputa, आमच्या सुम्या
Subuidari Sumolo, Ancomita Sumolo, Ondrakan Slay, Takasaslo, Tomelon Takan Titilo, Tomelon, Sisamalalo, Serpatida, Bajauja, Ningantian Sulikarangalo, Serpata Buidapna, Katari Sabe, Makaseta, Patakan Sumane. Amen. आमचो देव मुखार जावन आसा खंडीजन आमची मागणी आयकता ह्या सभावार्थान सर आमची मागणी त्या देवा मुखार दवरया. ओवी सभेच्या मणियाऱ्यांनी भवर्ती लोकांक सर्गींच्या पैणार तुझ्या उतरा मरिपात पोच करून जेजून चमकल्ले वाटेन मुखार व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर आनी गरजेवंतेच्या बरेपणा खातीर जोगती योजना मांडून हाडून कश्टतल्यांक कुमकेचो हात दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक अर्थीक रितीन कश्टन आसा. तांच्यो गरजो जाणा जावन तांकां कुमकेचो हात दिवंक आमकां उदार मन लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्याच स्वंत फायद्याक वापरिनासतना निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरून पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जावन आमकां भावा भयणीच्या बरेपणा खातीर वावरून तुका साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमची सर्व खासगी मागणी त्या देवा मुखार दवरया. जावंक बरो आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात तांचो आमी उदास करया. आमच्या भुरग्यांचो तशेंच वडिलांचो आनी सर्वांचो उगडास कारण तांचे पासत मागया. सबार कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना, देवाचें उतर वासिनांत ह्या मागणे आमकां पळोवंक मेळना. त्या सर्व कुटुंबांत देव आसूं दी. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देव बरेपण लाभाशें करूं दी. तांकां परत देवा शर्शी फाटी येवंक देव बेसांवां लाभाशें करूं दी म्हणून मौनपणी आमी मागया. सर्वेस्पर देवा घाल तुजें दर आशिर्वाद हांगासर जमलेल्या सर्वांचेर ही तुजीं भुरगीं बऱ्या वाटेन चलोवंक ती आशेतात. तांच्या कुटुंबा जिवितांत बरेपण तांकां लाभाशें तूं कर. जें कितें उणेंपण आसा तें सर्व पयस करन तांकां आशिर्वाद आनी तूं बर शांती समाधान आनी तशेंच तुजो सांगातपण तांकां लाभाशें कर. तुज्या उतरांचेर भरवोस दवरन भवार्थान जिणी जियोंक तांकां उर्बा आनी बेसांवां लाभाशें कर. जर तर हांगासर साबार जण पिडेस्त आसात तांकां तूं आपूण गूण कर. तांकां बरेपण लाभाशें कर आनी अशें तांच्या जिवितांत सर्व जें कितें तीं आशेतात तांकां लाभाशें कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्गीच्या येऊन येवा प्रतापासान क्रिस्ताच्या आमकां बदलून उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे गोंयचे आमकां नाका. बापा सर्गीच्या देवा
साचा 이 암카 버튼 엄지 몰래 까이나 송상 서부성치 तुझे आमका सीता बलिदाना पवित कर हे आमचे जिने आप्पा सगीच्या उन केवा रक्तमासा रिसाच्या आमका बदल म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्विस्फूर्त मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सभे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्र आनी ससनाच्या हा देवा सर्व कळे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदे नितेचो आनी आमच्या हा फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिंकलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमे प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तूं आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेय कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सगुण परगटुया. जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडून जी काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडन रगत येवन आमी समजतांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या भगिन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्या समजतांक तुजें परजळीत मुखांबळ फळोवंक फावो कर. आमा समजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे मागीर सांगाती भगयन तुजे तिचो पती भगयन धर्मदत्ता आनी सर्वंकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे दार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समखा येवं तुझी कशी सगळं जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास समखन दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपतकां भोगूस आनी आमकां तळेन पडोवन दिवची नाका पूण वायटान तें आमकां नेब. सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातनले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कितें सुरकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेचे शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया म्हाका सुकृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शिली संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक
आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी चित्र्यांची म्हाका बाप्पा बोला तुमच्या उतरस म्हाका बरोवची मेळटली. म्हज्या सोम्या येतो म्हज्या धन्या अत्या म्हज्या सोम्या रास्तो कर म्हज्या धन्या येतो म्हज्या सोम्या प्रकाश तुझो नाम्या काळोख कसो पेट मोगावसो ए तू म्हज्या सोम्या पाक प्रकाश तुझो नाम्या काळोख कसो तुझे विण कितेंच नाका तूं सोम्या पुरो म्हाका आणवाया सांडी नाका रावता तुका ए तूं म्हज्या सोम्या प्रकाश तुझो नाम्या काळोख कसो पेट मोगावसो ए तूं म्हज्या सोम्या पाक प्रकाश तुझो नाम्या काळोख कसो पेट मोगावसो. समी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता द काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोवरत्या देणयांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगोवन हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडूक पोवे शब्दाच्या स्वरान आमी सल्या संसारान पुष्टी साव जिविता खानान सल्या संसारान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटे सोलो सोम्यादी आधर शांसमाताना संतोषानी दुखीवून आमी सल्या संसारान
Ate Ni solo Sumya Di Atat Shansama Mokal Puta Soy Angkwar Mori Ashirwadiwam Ka Bhagavan Kristache Kirven Niyaram Kam Chidivam Chadisanatli Baba Chani Puta Chani Govidat Mechanavi Amen.